सर्गींचो बाप आम्हा सर्वांचो बाप म्हणून जेजून ताच्या शिकवणेंत शिसांक सांगलें आनी ताणें शिकयल्लें मागणें जें क्रिस्तांवांनी मात्र न्ही ह्या हेर कोणीय हें मागणें उणेंत जावन आसा. जेजून शिकयल्या मागण्यांत प्रमुख जावन 2 वांटे आसा. पयलो वांटो जावन आसा देवाक होगळसूचें, देवाक हरसूचें. पळया ही उतरां कितल्या आपुरबायेची. आमच्या बापा बाप आनी तोय जावन आसा आमचो बाप. जेजू तांकां म्हणना की म्हजो बाप या तुजो बाप म्हणून, आमच्या बापा. जर तर तो आमचो बाप आमी एकामेकाक त्या बापाची भुरगीं जाता, देवाची भुरगीं आमी. आमच्या बापा म्हूण सांगता आसतना आमी एक एकलो हें मागणें करचें न्ही. आमी हांगासर जमलेलीं सगळां देवाची भुरगीं जावन आसा. हांगासर आसा आमी दुसऱ्या दुसऱ्या प्रायेची, व्हडां ल्हानां आनी तशेंच आमी दुसऱ्या दुसऱ्या घरांत जावन आयिल्लीं. आमी जावन आसा दुसऱ्या दुसऱ्या क्षेत्रांनी काम करचें आसलीं. आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती वेगवेगळी जावन आसा, पूण तरी आमी सगळां देवाची भुरगीं. देवाक पक्षपात ना. बरो जावं खोटो जावं, ग्रेस्त जावं दुबळो जावं, व्हड जावं ल्हान जावं, सगळीं देवाची भुरगीं. आनी देखून आमच्या बापा म्हणटा आसतना आमी सगळ्यांक सांगाताखाण घेवन हें मागणें म्हणटा. जर तर आमच्या बापा म्हणटा आसतना आमी हांगासर आमच्या आसल्या आमच्या भावा भयणींक मतींत घेना, या आमकां कोणा खातीर मागणें करूंक जाय तांकां आमच्या मागण्यांक सांगाता घालिना, ते दळा तो आमचो बाप म्हूण आमकां भोगना. तो केवळ भोगता म्हजो बाप या तुजो बाप म्हणून. उपरांत जेजू मुंद आसून सांगता सर्गींच्या हो बाप हो संवसारी बाप न्ही. संवसारी बाप भुरगीं आनी कुटुंबां सांगाता थोडो काळ जियेता, पूण हो सर्गींचो बाप ताका आरंभ आनी अंत ना. हो सर्गींचो बाप आत्मीक तरान सर्वांक तो नवें जिवीत दिवचो. जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. आमी मागणें करता आसतना सदांच आमचें गमन वेचें जावन आसा आमच्या गरजां खातीर मागचें. पूण जेजू आमकां कितें सांगता, पयलें आमी देवान केल्ल्या उपकारांक ताचें नांव हरसूंक जाय. पवित्र जावं तुजें नांव. देवा तुवें म्हाका आज तुज्या सांगाता हो वेळ करचूंक फोव केलाय. पवित्र जावं तुजें नांव. जेजू तुवें म्हाका इतले वर्सां आवक दिलाय. पवित्र जावं तुजें नांव. जेजू तुवें म्हाका बरें कुटुंब दिलाय. पवित्र जावं तुजें नांव. पळया पयल्या वांट्यांत जेजू आमकां केवळ देवाचें नांव हरसूंक शिकयता. देव आमचो बाप म्हणून वळखूंक शिकयता. आमी एकामेकाक भाव भयणी म्हणून वळखूंक शिकयता. आनी उपरांत तो म्हणटा जशें आनी तुजी खुशी जावं, कशें सरकार तूं तुजी खुशी करताय आमचे मदें तुजी खुशी जावं. देवाची खुशी जावं म्हणून आमी सांगता आसतना ताच्या कुशेक आमी खालतीमान घालता. म्हज्या कुशेक न्ही पूण ताच्या कुशेक आमी खालतीमान घालता. सबार फावटी आमच्या जिणेंत अशें घडटा, आमी देवा तुजी खुशी जावं म्हणटा, पूण त्या उतरांचो अर्थ आमी समजना. बदलाक आमी ह्या देव तेंपलांत ह्या आमच्या मागण्यांत भायर आयिल्ल्यांत आमचीच खुशी करता. देवाची खुशी जावं म्हणलें मागणें आमच्या जिणेंत तें आमी कार्यगत करून दाखयना. आनी जेजू आमकां सांगता हें मागणें आमी काळजांत म्हणूंक जाय. तवळ मात्र ताची खुशी करूंक आमकां साध्य जातलें. मोगाच्यान आमी उडास दवरया. आमच्या जिणेंत सर्गीच्या बापान आमकां कितले उपकार केल्या, देखून आमी ताचो कितलो उपकार बोडल्यारी पावना.
आमी सकाळी उठता आसतना आमी पयले देवाक अर्गां दिवंक जाय. जेजू देवा हांव उठलो, म्हाका तुवें आज दीस पळोवचें भाग दिलाय. होगलाप जावं तुका, पवित्र जावं तुजें नांव. म्हाका तुवें बरी भलायकी दिल्याय, पवित्र जावं तुजें नांव. आनी सगळ्या दिसा दुसरी कामां करता हरी एक चटवटीका आमची जाता आसतना ती जाल्ली सांग म्हणा जाय. जेजू देवा पवित्र जावं तुजें नांव. म्हाका हें काम करूंक तुवें सकत दिलें. यशस्वी मेळ्ळ्या कवळ पवित्र जावं तुजें नांव. कश्ट मेळ्ळ्या कवळी पवित्र जावं तुजें नांव. कित्याक तुजी खुशी म्हज्या जिणेंत जावं. आनी दुसऱ्या वाट्यान जेजू आमकां आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरूंक शिकयता. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. दिसपडटो ग्रास तो देवानूच आमकां दिवचो. हें आमकां खालती करता. आमच्या लागीं मस्त पयशे आस्त आनी वस्तू आसले तवळो आमकां भोवशा देवाची विसर पडचो तसलो संभव आसा. पूण हें मागणें आमी केदोळा म्हणटा दिसपडटो ग्रास आमकां मेळचो तो देवान आमकां दिल्लो. काम करूं सकत आमकां देवान दिवची. आमी हांकाराक पडनातले बरी हो उलो आमकां जगवणी दिता आनी तशेंच आमच्या मोदीक हाडटा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी उपरांत बक्षणाचो वांटो. जशें आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बक्षी. एकामेकाक बक्षणाचो स्पिरीट दाखयल्या वरवीं देवाचें बक्षणें आमकां भोगूंक जाता. देव आमकां बक्षिता, केदाळय बक्षूंक तयार आसा. तरी आमी थोडे फावटी एकामेकाक बक्षूंक तयार आसना. त्या दळा देवाचें बक्षणें आमकां भरपूर तरान मेळना. आमी केवल देवा कडचें मात्र बक्षणें मागून आमकां दुखयल्ल्या काळजांत बक्षूंक आमकां जायना तर तें बक्षणें संपूर्ण जायना. तशें म्हळ्यार देव आमकां बक्षिना म्हणून अर्थ न्हय. देव केदाळय आमकां बक्षिता. पूण तें बक्षणें आमकां निजाय कितें बोगस येयी जाल्यार आमी आमच्या काळजांत आमकां दुखयल्ल्यांक बक्षूंक जाय. आनी जर तर आमी कोणायकी दुखयलां जाल्यार आमी तांचे तावन बक्षणें मागोवंक जाय. आनी तशेंच आमकां दुखयल्ल्या खातीर आमी मागोवंक जाय. जेजूनच ताच्या दोंगरा वयल्या शिकवणेंत सांगलां तुमकां दुखयतल्या पासत तुमी मागा आनी तवळ तुमकां तांकां बक्षणें दिवंक साध्य जातलें. आनी उपरांत 11सो वांटो मागण्याचो जावन आसा. आमकां थाळणेन व्हरी नाका आनी कोट्यांत आमकां राग. जायत्यो सक्त्यो आमच्यो बोवारी आमकां वायटाक वडटात. सत उलोवच्या बदलाक फुटी मारूंक आनी नितीन काम करच्या बदलाक अन्यायान काम करूंक आनी तशेंच पेल्यांच्यो वस्तू या पेल्याचे कितेंय पयशे आसत जाल्यार ते स्वाधीन करूंक अन्यायाच्या वाटांनी बेगीनच संपादन जोडूंक अशें खोट्यो थाळण्यो वायट वटण्यांक बली जावंक जायते फावटी आमकां थाळणी येता, अवकाश दितात. आनी ह्या वेळार आमी हें मागणें म्हण आसय. हें जावन आसा संपूर्ण मागणें जेजून आमकां शिकयलें तसलें आमच्या बापाचें मागणें. जेजू पत्त्यान आमकां सांगता जर हेरांक तुमी तांचे गुन्यांव बक्षिनात जाल्यार सतीच्या बापाचें बक्षणें तुमकां सगळें भोगूंक जावचें ना म्हूण सांगून हांगासर येवकरिसांतलो जेजू आमकां देख जावन आसा. कुर्सार्ता ताणें म्हळें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात तें नेणान. जेजून ताची जिणीच देवाक आमच्या बापाचें मागणें करून भेटोवन दिलें. तर आमी मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार जेजू लागीं मागया. ताचो स्पिरीट आमकां तो दिवं. आमच्या मनशा सक्तेन असलें एक मागणें आमकां करूंक तें साध्य ना. देवाचो स्पिरीटच आमकां हें मागणें करूंक बळ दिता. तर हें मागणें आमचें करून घेवया. हर एक फावटी आमी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा आसतना उडास दवरया. पयलें देवाक होगळाप दिवचें, उपरांत आमच्या गरजां पासून मागचें. बक्षणाचो स्पिरीट आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी खालतेपणी मागचें.